मुरगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान एक हाऊस टॅक्साचो स्कॅम म्हणटा तो नवीन ना. गेल्या वर्सा एक एलडीसी सापडलेलो आणि त्याच्यावर अजून ऍक्शन काय जायना. आता नवीन स्कॅम म्हणटा तो हे जे एजंट असतात, जे म्युनिसिपालिटीन वावरतात ओपनली, ते खंय तरी आता जो म्युनिसिपालिटीक जो रेव्हेन्यू येवपा जाय ते आपूण स्वतः आपल्या ऑफिसांनी बसतात, म्युनिसिपालिटीचो पेपर यूज करतात आणि जितलो अमाऊंट म्युनिसिपालिटीक फारीक करपा जाय तो 30,000 असो 40,000 असो ते आपूण घेतात म्युनिसिपालिटीच्या बिहाफाचेर आणि म्युनिसिपालिटीक हेंगा दितात. अशीच एक गजाल 2 दिसा पयलीं घडली. एकटो मनीस 40,000 42,000 रुपीजाची रिसिप्ट घेवन येता एक एजंटा कडल्यान आणि तो जेन्ना कॅशियरा कडेन व्हेरीफाय करपा येता तेन्ना ताका अशें कळून येता की आपली ती फेक सर्टिफिकेट म्हणून आणि आपूण जे 42,000 जे ते एजंटाक म्युनिसिपालिटीक भरपा दिल्ले ते खंय तरी आपणाक फटयल्लो अशें ताका कळून येता. हे जेन्ना जाता तेन्ना खंय तरी म्युनिसिपालिटीची फूल सिस्टम जागी जाता. ह्याच्या वयल्यान जे ते एजंटा वांगडा जे लोक हांगासर म्युनिसिपल काउन्सिलान इन्वॉल्ड आहात ते खंय तरी एक्टिवेट जातात. ते जी फायल जी जेन्ना तो मनीस दाखयता स्टाफाक तेन्ना ते ताका सांगतात की ही फायल खंय तरी मिसींग आहा, ही फायल एक्झिस्ट जायना. पूण सडनली जेन्ना हो बोवाळ जाता ती फायल खंयच्यान तरी प्रगट जाता आणि ती फायल प्रगट जाल्याच्या अर्द्या वरा भितर ते जे 42,000 आहा तो एजंट येता हांगासर भरता 42,000 आणि त्या मनशाच्या व्हरान घरा पावयता. हेच्या उपरांत कळटा की हांगासरलो स्टाफ कितलो इन्वॉल्ड आहा. हेच्यारूच ही गजाल सोंपना जाल्यार ते 42,000 भरल्या उपरांत परतून ती फायल गायब जाता. आता मोर दॅन 48 hours जाले हांगासर कोणाक शो कॉज नोटीस काडूंक ना, कोणाच्यार पुलीस कंप्लेंट करूंक ना. जर सीओन जर मातसो जर एक्टिव्ह आसलो जाल्यार तो जो कोण मनीस जो फेक सर्टिफिकेट घेवन येयल्लो जर ताका हांगासर इन्क्वायरीक बसयल्लो पुलिसांक जर आपयल्ले जाल्यार खंय तरी कोण तो एजंट आहा ते खंय तरी लोकांक आयज उघडकीस जावपाचे. सो हेच्या वयल्यान कळटा की म्युनिसिपालिटीचे जे स्टाफ आहात जे म्हणटात रेव्हेन्यू येयना, हांकां स्वता एजंटा वांगडा मेळून इतलो रेव्हेन्यू येता, हांकां आनी म्हाका दिसना पगाराची गरज आहा. जेन्ना ते बोवाळ मारता आमकां पगार मेळना पगार मेळना, तुम्ही इतले भरमसार एजंटा वांगडा मेळून हांगा हप्ते खातात, पयशे खातात आणि तुमकां आनी पगार कितें जाय. हेच्या वयल्यान कळटा जे म्युनिसिपालिटीची जी ड्रायव्ह चालू आहा रिअसेसमेंट ड्रायव्ह हेच्या वयल्यान कळोन येता की खंय तरी हांगासरूय सेटिंग जावं शकता. कित्याक हे जर एजंटा वांगडा मेळून जर 40,000 50,000 जर आपल्या बॉल्सांनी मारूं शकतात म्युनिसिपल स्टाफ जाल्यार कितें आमकां तरी अशें दिसता की खंय तरी हे जे म्युनिसिपल स्टाफ आहा तांकां सारको खबर आहा तो एजंट कोण तो आणि ताका कशी प्रोटेक्शन हे स्टाफान दिल्लें आहा हे काय नवीन ना. सो आमी लोकांकडे मागतात की तेंच्यांनी येवचे जी आपली एजंटा थ्रू जे लोकांनी कामां केली ती येवची हांगासर म्युनिसिपालिटीन जे हाऊस टॅक्स आसा बर्थ सर्टिफिकेट आहा ते व्हेरीफाय करचे ज्याच्या वयल्यान म्युनिसिपालिटीकूय कळटलें की बाबा आणि लोकांकूय कळटलें की आपूण जे कितें केलें ते जेन्युइन आहा की फेक आहा. आणि जर तुमकां तुमचे जर डॉक्युमेंट जर फेक आढळून येता जाल्यार तुम्ही सीओ अप्रोच जावचो, पुलीस कंप्लेंट करची आणि जो कोण एजंट जे तुमकां फटयता ताका गजाआड करचो.